हांव 16 वर्सां आसतना पप्पा सरलो. तशें पप्पान करचें काम हांवें कश्ट जाल्यार मुंदरसून येलें. लोक भक्तीपणान मागणें करूंक येता, तांचे कश्ट सूख दूख अशें सरगडितांनी ती येतात. जाल्यार ती तांकां बरी करना आसल्यार तांकां बऱ्या भक्तीपणान पात्र करून घेता. नमस्कार. कार्मेल किरण मीडिया वीक्षकांक मोगसो प्रणाम. कॅथोलिक धर्मांत इमाच्यो देवाचें प्रकटण आमकां दितात वा आमच्या भावार्थाचें जनेल उक्तें करतात आनी त्या जनेला मुखांत्र देवाचो मिस्तेर समजूंक आमकां आदाराचें जातात. हांगसराचो बाळोक जेजू बारीच क्यूट आसा. तुम्ही हीच इमाज पळया, कितलो सोबीत तो दिसता. आनी ही सोबीत इमाज सगळ्यांक ताचेशी वडटा. इमाजी सरशी न्ही, बदलाक जेजू सरशींच वडटा. पूण आतां ही इमाज इतली क्यूट दिसची जाल्यार आनी इतल्या लोकांक आपणातय आकर्शीत करची जाल्यार खंडी जावन ती इमाज केल्ल्याचें वर्तें देणें आसा. मात्र न्ही, इमाज इल्ली पोरणी जाल्ल्या वेळार ती पेंट करून परत्यान ताचें ओरिजिनल रूप कितें आसा तें दिवचें ते आमचे आर्टिस्ट आमकां व्हड आदार दितात. आनी ह्या दिशेन आमकां आदार दिवचो, सदांच सहाय दिवचो जावन आसा मानेस्त वॉल्टर पिंटो. येया ताचे लागीं थोड्यो गजाली करया आनी इमाजी आमच्या भावार्थांत कितले प्रमुख जागो घेतात, इमाजी पेंट करचें म्हळ्यार कितें आनी बाळका जेजूचें ताचो वैयक्तीक अनुभव कितें हें समजूंक प्रयत्न करया. बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी करता आसतना भायर आमी भक्तिकांक नामान पाठोवंक ह्यो इमाज्यो दवरच्यो जावन आसात. मात्र न्ही, पुरुशां वेळार आमी अभिमानान गौरवान भक्तीन पुरुशां वर हाडटात. सकट लोक ह्या इमाजेक पळोवन आपणाचो मान बगयता. वळट्याम तूं असल्यो इमाजे पेंट करताय. कितल्या वर्सां जावन हें तुजें काम तूं करते आसाय? तुजो गांव खंय, तुजे ल्हानपणाले दीस आमचे संगिल्ले वांटून घेवयात गी. हांव जल्मालो गुरपूर पंपय माई फिरगजेंत, ताच्या मांयच्या घरा, मम्माच्या घरा. तशेंच उपरांतलें म्हजें भुरग्यांपण जाल्लें कास्या, बाप्पाचें घर कास्या. ओके. कास्या फिरगजेंत प्रायमरी आनी हायस्कूल कास्या हायस्कुलांत. प्रायमरी सेंट जॉन हायर प्रायमरी स्कूल. ताच्या उपरांत आमी कास्यान बड्याक आसल्या. मागीर आमकां सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मारिपात जागो मेळ्ळो. ताच्या उपरांत आमी तें घर बांदलें आमी. ताचें तें कुलशेकर मारवळी म्हणल्या जाग्यार आसा. पूण पयलें तें आंजलो फिरगजेंत तेंच्या विगारान ब्लेस केलें. आंजलोर 1-2 वर्सां आमी आंजलोरच्या व्याप्तीक आसल्या. आतां आजचो वाडो कॉर्डेल फिरगजेक. ओके. तशें आतां आमी वस्तीगरची कॉर्डेल फिरगजेन. सो तुमचो मुळावो गांव गुरपूर, ताचे उपरांत कास्या गेल्यात, ताचे उपरांत 2 वर्सां आंजलोर फिरगजे, आतां कॉर्डेल फिरगजे. वय, बारीच अपुरबाय. आतां ही इमाज्यो तूं आतां बाळोक जीची इमाज मात्र न्ही, तूं सडताव धार्मीक इमाज्यो पेंट करताय न्ही. हे काम तुवें कितल्या वर्सां सुरू केलें और केदां शिकलोय तूं? हें आमी पप्पा सायमन एंड कंपनीन काम करतलो. ओके. तशें पप्पा करतना हांव भुरगेपणार हांव 16 वर्सां आसतना पप्पा सरलो. तशें पप्पान करचें काम हांवें कश्ट जाल्यार मुंदरसून येलें. तशें मागीर पप्पा पार्ट टायम जावन जेरोजा कंपनीक इमाज्यो दिताल्यो, क्रिब्बाच्यो, गर्दनाच्या गोट्याच्यो. तशेंच तें पप्पाच्या मरणा उपरांत हांवें तें कंटिन्यू केलें. ताच्या उपरांत अश्यो म्हाका मागीर जेप सेंट जोझफ वर्कशॉपांत एडविन पिंटर थंय डायरेक्टर जावन आयिल्लो. तांणी एक अशेंत तांच्या त्या वर्कशॉपाक एक जण जाय आशिल्लो. तशें तेंच्या एका कलाकारान म्हाका घरा आयिल्लो आमच्या कास्या आसतना. तांणी म्हाका हांगा जर गरज आसा म्हणजे पेंट अशें बोले तिके माहीत आसलो. तशें हांव थंय 10 वर्सां काम केलें सेंट जोझफ वर्कशॉपांत. तशें म्हाका थंय माहीत मेळ्ळी आनी ल्हानपणांत हें घरा करनासल्या वरवीं म्हाका तें बरेंपण जालें. तशें हांव तें काम सुद्दां इम्प्रूव जावन आतां म्हाका चडावत हांव काम केल्यार सिस्टरांच्या कॉन्वेंटांत याजकांनी थंय केल्ल्या वेळार तांणी बरें जालां अशें म्हणलें. म्हाका तो संतोश दिता. तांणी वय चडावत
भुरगीं आवय बापाय तावन शिकतात न्ही वय. सो आवय बापाय कालें काम करनासलें तें भुरगीं पळोवन शिकतात आनी तुकाय तुजो पप्पाच एक गुरू वय. ताचे तावन तूं शिकलाय बरी चापूर बाय आनी तुवें पेंट करची रीत पळयतना आनी हें आउटपूट फायनल आउटपूट पळयत आसतना तुवें ह्या पेंटिंगांत कांय डिग्री जोडले आसतली म्हणून बरें प्रोफेशनली शिकून तूं पेंट करताय आसता तसलें एक आउटपूट तुज्यान दिवंक शकता तशें म्हळ्यार तूं तुजें स्वंत मिनतेन आनी दुसऱ्यांची सलाह सुचना घेवन सांगताच तुज्या पप्पाच्या प्रेरणान तूं शिकलाय बरीच अपुरबायेची गजाल. आतां धार्मीक इमाज्यो आमी पेंट करतना कसले सकड एक रिती वा कालें चिंतना मोतीन दवरूंक जाय आनी तूं कसले एका स्पिरितान ते पेंट करताय. लोक भक्तीपणान मागणें करूंक येता तांचे कश्ट सुख दुख अशें संतोश सर गडितांनी ती येतात जाल्यार ती तांकां बरी करना आसल्यार तांकां बऱ्या भक्तीपणान पात्र करून घेत आनी ते दादोसकाय जाता तें रुपणें पळोवन ते देखून जाता तितलें हांवें बरें जावचे बरी पळयता. त्यो तर पयलींच्यो तिके हें आसल्यार त्यो बऱ्यो करना ताचें कार्विंग बरें आसल्यार पेंटिंगूय बरें येता. फस्ट कार्विंग तांचे फस्ट केल्लें बरें आसूंक जाय ते जाल्यार तातूंत कांय इल्लीशी मिस्टेकांनी आसल्यार हांव ती सारकें करून मागीर पेंट करता. सो हर एक इमाज आमकां एक बावडटाक एक जनेल न्ही सो आमी देवाक रूप पळोवंक ना बाळका जेजूक आमी रूप पळोवंक ना पूण ही इमाज पळयत आसतना आमकां बाळका जेजूचें एक रुपणें वा क्रुसिफिक्साचें रुपणें आमच्या दोळ्या मुखार येता सो त्या मुखांतर आमी मागणें करूंक सुलाभ जाता आनी त्या दिशेन तूं कोण भक्तीक येतात तांकां एक मागण्याक आदार दिताय न्ही वय ती एक बरीच एक अपुरबायेची गजाल. आतां तूं पेंटिंगाचें काम करतना तूं कशें करताय लायक तुजें एक कांय मागणें आसा की और सुरू करच्या पयलीं और पेंट करतना कांय तरी तुजें मंत्र टायपार ते म्हणूनच करताय कित्याक म्हळ्यार हाका चड एटेन्शन आनी जाय पडटा न्ही. हांव खंयचेंय काम धरच्या आदीं खंय संदर्भ आसल्यार सक्रामेंताक भेट दिवन थंयसर आयज त्या दिसाचें मागणें बरें जावं दी काम म्हजें वावर बरो जावं दी तशें म्हणून त्या भक्तीपणान हांवें तें धरचें जावन आसा. ओके सो खंयचेंय काम सुरू करतना फस्ट प्रिफरन्स मागण्याक वय सो किर्तनकारांनी सांगलेलीं उतरां म्हाका मोतीक आयलीं तुवें सांगतना जर देवान बेसांव घालूं ना जर वावरड्यांनी काम करचें व्यर्थ सो हांगासरी देवाचेंच एक रुपणें तूं सोडयते आसाय तशें म्हणटना कधी जावन कशें देव लोकांक आपणाक चूक डाबे करता तशें तुवें करूंक आसा तें त्या देखून देवाचो आदार तूं मागताय. ओके आतां ही सकड म्हळ्यार सगळी इमाज पेंट करतना खंयच्याक तूं चड म्हत्व दिताय इमाजीच्या खंयच्या पार्टाक चड म्हत्व दिवचें पडटा बगता तुका. सगळी हांव बरी करूंक पळयता मागीर एक मुख्य जावन तोंड जाता तितलें बरें करून आकर्शीत जावचें बरी हांव प्रयत्न करता. तोंडान ती एक दोळो न्ही दोळ्यांचे बरी महत्व आनी केदाळा तोंड आकर्षक जाल्यार आमकां आनीक मागोवंक पळोवंक बरीच खुशी जाता. बाळका जेजूच्या फेस्ताक आमी तयारी करते आसा आनी तुवें हांगाच्यो सकडी बाळका जेजूच्यो इमाजी त्यो पोरण्यो जाल्ल्या वेळार ताचे पेंट केल्ल्या वेळार तुवें पेंट करून दिल्याय. बाळका जेजू थंय तुका कांय तरी विशेष भक्तीपण आसा की तुजे अनुभव ह्या देवासां विशयंत ह्या पुणशेता भितर कितें सांगूंक शेताय. मी कोथंय कास्यातावन कॉर्डेल ह्या हांगा मारवळी कुलशेकाराक येताना हांव जेप सेंट जोसेफ वर्कशॉपाक येतालो कामाक त्या वेळा ते 5 वरां सुट्टेलें काम हांगा 6 वरार कार्मेल गुड्यार बाळूक जेजूचें देवासपण आसलें त्या वेळा 85 हांव सर हांगा मिसाक हजर जातालो आनी हांव मस्तो निराशेन आसलो सो म्हळ्यार एक नवें घर आमी हातीन धरतना कश्ट जाताले पूण बाळका जेजूच्या सहकारान मागण्यान हांगाच्या याजकांच्या शिकोवण्या मारिपात शर्मा मारिपात हांव आत्मीक बरेपण मोतीचें समाधान जोडलां. ते 1918 न्ही 1985 1985 सो त्या दळा आतांचें ते पुणशेत नातलें त्या दळा कालीक हांगासर कॉपेलांत थोडो इल्लोसो लोक आसलो मागीर नवी इगर्ज हातीन धरली.
सो ते दाळा कोविंताचें चापल आसलें आमी पाद्रापानी मागचें सो तांदूंच बाळका जेजूचें नवें चलतालें आनी लोक ते येतालो आनी आतां तांचें पुणशेत 1996 जाल्लें 1996 जानेवारी 11 तारखेर जाल्लें सो ते दाळा हांगा धाकट्या चापलांत मागण्याक मिसाक आनी तूं येतालो वय. आणि म्हजी मम्मा हांगा कळनासतना हांगासर याजकांच्या वर्दीक हजर जाताली त्या वेळार तावन तूं तिका म्हाका मागण्या थंय हाडलें मम्मान ओके तशें आनी मम्मा ह्या कामान म्हाका मोठें काम असल्यार घरा करचें तें तिके रफ फिनिशींग असल्यार मम्मा करता पयल्यान तावन तूं ती करनासली ओके ओके हय तशें. पॉलिशिंग आनी पुरा हय तें म्हळ्यार इजी जावचें काम पुरा मम्मा पयल्यान तावन तूं करता. वळट्याम आतां तूं इमाज पुरो पेंट करताय आखरेक ती इमाज भायर दवरतात एक ग्रोट्ट्यान दवरतात नाजाल्यार हांगा बाळूजीच्या पुणशेतान फेस्ता वेळार भायर स्पेशल ग्रोट्टो करून दवरतात ताचे मागीर वोजाच्या पुरशा वेळार पुरश्यांवर हाडटात न्हय मात्र क्रिस्तांवचो लोक पळयता गांवचो लोक सकट पळयता सो मागीर एक अशें लोकांनी येवन त्या इमाजी मुखार दिंबी घालून मागचें फुलान दवरचीं वोज्यान दवरचें तशें पळयतना तुका आउटपूट पळयतना कितें भोगता बरेंत एक दैवीक अनुभव ती आयिल्ली जोडटात तांकां एक तांची भक्त व्यक्त करूंक तुका एक साधन कशें देवान वापरल्याक तें देवाक हांव अर्गां दिता म्हाका हें देणें दिल्ल्याक हय आनी तातूंत म्हाका मस्तो तृप्ती आनी संतोश आनी मेळटा. कशें ब्रश तूं वापरताय तशें देव तुका लोकांक तांची भक्त भावार्थ व्यक्त करूंक वापरता. वळट्याम आतां बाळकाजेच्यो इमाज्यो तयार जाते आसात सो हांगासर येवच्या ह्या लोकांक भक्तिकांक तूं कितें सांगूंक अशें जाय. बाळका थंय मागणें देवाचपण चलोवन बरेपण जोडीचें तशेंच हेरां हांगा मेळिल्लें बरेपण तांणी थंय शेजारा कुटुंबांत आनी सगळ्या जाग्यांनी ताचो प्रतिफळ जोडीचें. हय एक तांणी जावन बेसांव जोडीचे येवन आनी ते हेरांक दिवचे सो अनेक उतरान म्हळ्यार आमी बाळकाजेचे आपोस्तल जायचे आपोस्तलांनी बरी खबर प्रगट केल्ली तशें आमकां जोडले बेसांव हेरांक सांगचे. आपुरबाय वळट्याम ह्या बाळकाजेच्या इमाजेक तूं पेंट करताय मात्र न्हय त्या मुखांतर तूं लोकांक मागोवंक तांची भक्त वाडोवंक आदार दिताय आनी जायत्यो संगती आमी तुजे तावन शिकलेल्यो आसात. तुज्या ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता कित्याक कोडयाळांत एक विशेश देणें तुका दिल्लें आसा तें क्रिस्तांवांच्यो धर्मीक इमाज्यो पेंट करचे आमकां तसले मनीस मेळनात म्हणटना तूं आमकां एक वर्तें बेसांव तुका आमी सर बरें मागता आनी हो थोडो वेळ आमचे संगी करशिल्ल्याक तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या ह्या मिसावांत सर बरें मागता.